कोणाक दितले तुमी? यात आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप बीन आसता पळय, स्पेशली ज्यो फिशींग एक्टिविटी जे पळय आसा पळय, हे वेवसायान आसा पळय, तांकां प्रेफरन्स पयलो दिता आमी. तांकां आतां चारांचो अरावंड 48 lakhs सुमार जाल्ले आसा. तातूंत आमकां स्टेट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो 20 lakhs मेळ्ळा, अंडर ब्लू रेव्होल्युशनाच्या अंडर घेतल्या ह्यो, आनी बाकीचो अरावंड 27 lakhs सुमार स्टेट गव्हर्मेंटाचो शेअर आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा किंवा जे सोसायटीज आसा पळय, स्पेशली फिशींग रिलेटेड एक्टिविटी जे हे वेवसायान आसा पळय, तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स. कसो कितें प्लॅन वर्किंग जातलो म्हणजे तांकां तुमी गाडी दितले तेजे? हय, सगळे मेंटेनन्स बी सगळें तेच पळयता. फक्त आमी तांकां व्हेकल दिता आनी बाकीचो सो वेवसाय सगळो तेच करता. फक्त कितें होलसेल रेट आसा पळय ताच्या परस 5% ताच्या जे रेट वायज मातशें हाजेर प्रेफरन्स कमी आसता इतलो मार्केटा परस. सेल आसता पळय त्या फिशाचो. गाडी तुमची न्ही? गाडी आमची पण आमी आमचे एवरी इयर आमचे इन्स्पेक्शन बीन आसता. आमी फिडबॅक घेता तांचे ज्यो गाडयो आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा पळय तेजे आमचे एवरी इयर आमचे इन्स्पेक्शन आसता. फिडबॅक आमी घेता, जे पळयता वेदर ते वेवस्थीत चल्ल्या की ना. ज्यो आतां 5 गाडयो आसा पळय त्यो आमकां एवरी इयर वी आर टेकिंग आमचे रिपोर्ट घेता आमी. सो आमची इन्स्पेक्शन टिमूय आसा, ती ऑल्सो गो ती इन्स्पेक्ट आनी त्या प्रमाणे आमकां रिपोर्ट येयल्ले आसा. सो देर वॉज अ डिमांड फॉर दीस मोबायल फीश वेल. त्या खातीर आमी तेंचे मागणे खातीर ह्यो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे. 4 कोणाक दितले तेमी? ह्यो आतां आमी सांगला तशें सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय, हे आतां 5 ब्लॉकांनी ऑलरेडी गेल्ले आसा. त्यो बाकीचे ब्लॉक आसा पळय तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दितले, जे कोणाक मेळूंक ना पळय ते. आतां म्हापसा, मर्मगांव, काणकोणा, नावेलीम हांकां ऑलरेडी पावल्ले आसा. सो हे सोडून बाकीचे ब्लॉकांचे पळयता पळय तांकां पयले प्रेफरन्स दितले. आनीक घेवपाचे प्लॅन आसा अशें फुडें? डेफिनेटली आसा जाल्यार आमी डेफिनेटली घेतले न्हू. जसं ह्या वेवसायान जर एका आनीक मागणी आसा, लोकांचो डिमांड आसा जाल्यार तो फुलफील करपाक आमी डेफिनेटली आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर तातूंत लक्ष घालून अवश्य दितले. गाडी तुमची पेट्रोलाचो खर्च बीन कोण? सगळे तेच करता. फक्त आमी तांकां ही गाडी दॅट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. हय, हे आतां सगळे आमी हे दिला, ते चलोवपाक फक्त तांकां दिता. गाडी तुमचीच? हय, इट इज सगळ्या फाल्यां ताका ती कितें विकपाक बी तशें मेळना. तसो आमच्या तेजे कडेन आमी एग्रीमेंट सायन केल्लो आसता. जेन्ना आमी दिता पळय तेजे टर्म्स एंड कंडिशन वीथ लिगल सगळे प्रोसिजर फॉलो करून दिल्ले आसता. अशें बेश्टेच येना आमी, ड्यू प्रोसिजर इज फॉलो. कितें डेपोजीट बीन दवरता तांचे ते हेजेर आसता टर्म्स एंड कंडिशनाचेर. सर्टन एमावंट ऑफ आसा पळय ते आमी घेतात एज अ सेक्युरिटी पर्पज. 6 months एटलीस्ट 1 year आमी घेतात. आनी प्रायसिंगाचेर प्रायसाचेर येतात आमचे इन्स्पेक्शन मार्केटींग सेक्शन आसा, ते गोंयान ती चॅक करता, पळयता प्रायस मार्केट प्रायस आनी तांचे वचून चॅक करता आनी त्या प्रमाणे रिपोर्ट येता आमकां. कसो रेट आसता? रेट कितें आसा मार्केटान वेरीज न्हू, तो सद्दांक एकूच आसना. जसो मार्केटान दुसरें ताच्या परस 5% मातशें कमी तशें. एक फिक्स असो रेट आसा. समज 1,000 आतां व्हायट पेपर ताच्या परस कमी दरान ह्या मोबायल फीश वेलाचेर चॅक कोण दवरता? आनी चॅक म्हणजे आमचें इन्स्पेक्शन मार्केटींग सेक्शन आसा, आमचे मार्केटींग इन्स्पेक्टर आसा, तो वता आनी तो आमकां रिपोर्ट दिता. रिपोर्ट इज गूड. बिकॉज दॅट इज असो डिमांड आशिल्लो न्हू, डिमांड आशिल्लो म्हणून तर आमी ते घेतले आनी आसा तेका स्कोप आसा. अशें वॉयलेशन बीन जाल्लेलें आसा रेट्साच्या संदर्भांत? ना, अजून पासून तशें तरी आमकां कांय नजरेक येवंक ना. तशें कितें आसल्यार आमी ताचेर नेसेसरी जी कारवाई आसा ती करतले डेफिनेटली एज पर आमचे कितें रुला प्रमाणे. शहरान इन सिटी इन द फिश मार्केट रेट्स आर वेरिंग. हय, पणजेचो रेट म्हापशान आसतलो. बरोबर ना. हय, तो कसो हे जाता म्हणजे कसो पर्सेंट तुमी 5% 10% कसो ना ते लोकेलिटीक आसा. म्हापशा समज आतां एक मोबायल व्हॅन चलता जाल्यार म्हापशेची रेट आसा पळय ताच्याकीन तेजेर 5% कमी करून ते एरियेचे पळोवन आमी तर आतां एक रेट पणजेचे म्हापशाक जशी लागू जायना. बिकॉज एज पर द ब्लॉक वायज एरिया वायज कित्याक तसो लोकांचो बीन डिमांड ते प्रमाणे आसता न्हू. लोक खूब तरेचे वेगवेगळे वरायटीज जाय पडटा लोकांक आनी सगळेच तरेचे नुस्तें जशें म्हापशा मेळटा किंवा पणजे मेळटा तेच तरेचे, किंवा मडगांव मेळटा. मडगांव जें नुस्तें मेळटा तें पणजेंत मेळटा अशें ना, किंवा पणजे मेळटा तें म्हापशांत मेळटा तें आसा. आनी सेकेंड दुसरें आसा की म्हापशांत पळय सांजचोय सेल जाता. पणजे तूं पळयशीत सांजचो व्हडलोसो मार्केटान व्हडलो कांय अवेलेबल आसना नुस्तें. सो मडगांवाय तशेंच. सो लोकांचो डिमांड आसा त्या प्रमाणे आमचे रिक्वायरमेंटाचेर आमी लक्ष करून तांकां प्रोवायड करता. आज 4 मोबायल व्हॅनीचें उद्घाटन हांगासर जाल्लें आसा. ह्यो 4 मोबायल व्हॅनी आमी विधानसभेच्या पटलाचेर ज्या वेळार प्रश्न आयिल्लो त्या वेळार हांवें आश्वासन दिल्लें फिशरीज मिनिस्टर ह्या नात्यान की ज्यो आमच्यो पयलींच्यो 5 फिशरीज व्हॅन चलता
ताजे परस आनीक आमी घेवच्यो अशी एक मागणी आयिल्ली आनी त्या दृश्टीन आमी ती आज एक मागणी पुरी केल्ली आसा. आमचे कडेन जे अर्ज आयले सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे त्या ग्रुपांच्या मागणेक अनुसरून ह्यो 4 मोबायल व्हॅनी आमी हांगासर आज घेतलेले आसा. सरकारचो मुख्य उद्देश आसा की गोंयकारांक एक बऱ्या तरेचें नुस्तें मेळचें, सवाय नुस्तें मेळचें, हायजिनीक नुस्तें मेळचें आनी ह्या दृश्टीन आज सरकारान एक हांगासर प्रयत्न केल्लो आसा 4 मोबायल व्हॅनी घेवन त्यो आमच्या गोंयकारांचें सुदारीत जीवनमान लक्षांत दवरून केल्लें आसा. पूण ह्यो आतां आमकां पळय जशी एप्लिकेशनां येयल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांची तेंच्या एप्लिकेशनां पळोवन पयलींच्या जाग्यांचेर आसा 5 व्हॅनी त्या जाग्यांचेर दिवचे ना. आतां नवीन जाग्यांचेर ज्या जाग्यांचेर पळय आमकां मागण्यो आसात त्या जाग्यांचेर आमी दितले.